Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज वाडेकोडेचे महालक्ष्मीची देऊळ पहिली साकून आशिल्लें पूण आता ते प्रतिष्ठापना जाल्या मुर्तीचे तेजे बद्दल ह्या देवळाचे तशें पळयलें जर जायत इतिहास खूब मोठो आसा। म्हाका दिसता की 1974 सावन जेन्ना धरणाची बांदपाची तयारी जाली साळावलेचें धरण त्या वेळार अनेक देव देवतांची जी मंदिरां आशिल्लीं किंवा लोकवस्ती सगळी स्थलांतरीत जाली, वेगळे कडेन तांकां कॉलनीज करून दिल्यो आणि त्या बरोबरच देव देवता आसात, कांय व्हडल्यो व्हडल्यो मुर्ती आसात त्यो थंयच सोडून आयले, कांय मुर्ती घेवन आयले आणि सरकारान थोडी थोडी जागा तांकां देवळां परत पुनर्स्थापना करपा खातीर दिल्ली। तशीच ही महालक्ष्मीची एक बरें ग्रामदेवता कुलदेवता आशिल्ले सगळ्याचे हे देवस्थान आसा तें शिफ्ट जालें आणि दिल्ल्या जाग्यान भितर ग्रामस्थांच्या प्रयत्नांतल्यान आणि सरकाराच्या मदतीन ल्हानशें देवूळ जालें, पूण तें परिपूर्ण केन्ना जावपाक पावलें ना। सगळे ग्रामस्थां भितर एक मनान भितर असंतोशच आसतालो की आमची जे दैवत आसा तें आमकां पुनर्स्थापीत जावन मेळना। साधारण 35 वर्सांच्या नंतर आमकां सगळ्या लोकांनी सांगलें की हांगा ह्या देवळाची परिस्थिती बरोबर ना, पुनर्स्थापना जावपाक जाय। त्या वेळार माननीय त्या वेळीचे मुख्यमंत्री हे साधारण 2015 मुख्यमंत्री त्या वेळीचे स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांगा तांकां आफोवन हाडले, ग्रामस्थांनी आपली व्यथा मांडली। त्या वेळार मनोहरभाईन एक आदेश दिलो की हे देवळाची पुनर्स्थापना बेगीन जावपाक जाय, पूण तितकें फास्ट तें जालें ना आनी 2017 नंतर ताजेर व्हडलो फॉलोअपय जालो ना आनी कोणी फुडाकार घेतलो ना। पूण आमचे परीन आमी 2019 परत एक फावटी सरकारा कडेन विनंती केली आणि तातूंतल्यान आयज हांव परत एक फावटी आमदार जातकच ह्याच गांवचे जे बुदवंत आसात, ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष आसलेले म्हणजे आमचे जे काणेकार बाबा आसात किंवा तुळशीदास नायक आसात किंवा आनंद नायक आसात, ह्या सगळ्यांनी एकठांय येवन परत एक फावटी प्रयत्न केलो आणि तातूंतल्यान साधारण ते सरकारा तर्फे 1 कोटीच्या वयर फंड ह्या देवळाक परत प्राप्त करून दिलो आणि ग्रामस्थांच्या श्रमदानांतल्यान आणि ग्रामस्थांतल्या आर्थीक देणगेंतल्यान हे परत एक फावटी भव्य दिव्य अशें मंदीर हांगा उबें रावता। एक सगळे जे विस्थापीत जाल्ले धरणाच्या हातूंत भितर तांकां एक परत एक फावटी बरें नेवचितना आनीक एक आनंदोत्सव मनोवपाचो आयज दीस आसा। गेले 2 दीस हो समारंभ हांगा चालू आसा, गेले वास्तवीक हे 3 दीस ह्या देवतेचे महालक्ष्मीची मूर्ती प्रताप नवी मूर्ती हाडला ती परत एक फावटी कुर्डी गांवान व्हरून ज्या जाग्यार मंदीर आशिल्लें थंयच्यान मिरवणुकीन हाडून परत एक फावटी ह्या दिल्ल्या जाग्यान भितर ताचे सोमेश्वराचें अशेंच एक देवूळ आसा, हें देवूळ परत एक फावटी बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसा। सरकारान त्या वेळार सोमेश्वराचें देवूळ एक भव्य दिव्याचें देवूळ आशिल्लें तें अजून पर्यंत पुनर्स्थापना जाली ना। सरकाराची मदत आमकां लागतली। हांव म्हजे परीन हाजे खातीर एक जागो साधारण ते 5-7 हजार जागो सरकारा कडच्यान घेवन परत एक फावटी पुनर्स्थापना स्थापन करपाचें हांव प्रयत्न करतां। तशी एक बेताळाची मूर्ती 3 देवळां आशिल्ली, एक सोमेश्वर महालक्ष्मी आणि बेताळाची ती मूर्ती आसा, तेंचे बद्दल कितें सांगू? बेताळाची मूर्ती वास्तवीक खूब मोठी अवाडवी आशिल्ली, साधारण म्हाका दिसता 8-9 फुटाची मूर्ती आणि ती उचलप शक्य जायनाशिल्लें म्हणून ती दवरून गेल्ले। आयज आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता ती साल्वेज केल्ली आसा आनी ती मूर्ती आमकां म्युजियमाक पणजे म्युजियमाक आमच्या आर्किओलॉजीच्या हातूंत भितर मेळटा। बरे तरेन तांणी ती प्रिजर्व केल्ली आसा। बेताळाचें देवूळ हें शिफ्ट जालें तें वाडे कॉलनी नंबर 1 हांगाय जाल्लें आसा। तेंय देवूळ जे बांदलेलें तें मोडकळीक आयिल्लें आसा आनी ताची पुनर्स्थापना जावपाची गरज आसा। अशा ह्या प्राचीन देवळाचो इतिहास खूब आसा आनीक लोकांच्या सुविधे खातीर हें देवूळ मोडपाक गेल्ली ती परत पुनर्स्थापना करपाची सरकाराची जबाबदारी आसा।